सिने विशांत एक अत्यंत बरें थिएटर म्हाका चड याद उरता कित्याक ह्या थिएटरांतले पयले दिसा जेन्ना लॉन्च जाल्लें हें थिएटर त्या दिसा पिक्चर जें जाल्लें ती काश्मीर की किकली त्या पिक्चर हांवें रातचो शो पळयल्लें ते शांतीलाल कुशालदास तेन्ना ताजो चलो विनोद ताज्या नांवान तें थिएटर शांतीलालान तेन्ना बांदिल्लें तेन्ना एजिटेशन बी खूब जाल्लें तो सगळें काबार जावन तें थिएटर स्टार्ट जालें आज बाब प्रवीण साठ्यो म्हणजे आमचो थिएटर म्हटलें आनी पिक्चर म्हटलें की दोळे मुखार येता तो अण्णा साठ्यो कोण वता ताका प्रिमियर फुकट पयशे बी घेवप ना हे ती अण्णाची स्पेशलिटी आशिल्ली खंय काणकोण धरून खंय कितें आसलेलें तें अण्णा म्हऱ्या वताले पिक्चर मागपाक ते थंय ताजो हात धरपी कोण नाशिल्लो आनी ताका ताजे भाव आमचो सुरेश आनी उमेश हे ताका सदांच ताजे बरोबर फाटल्यान रावन ताका ते सपोर्ट करताले सोशल काम म्हणटा ते अण्णा करतालो ते दोगी जाण धंदो सांबाळटाले गोंया भितर थिएटरां म्हणली की जाटये फॅमिली आनी तेंच्यांनी अजुनूय इतल्या वर्साचो आपलो ब्रँड जो आसा तसोच दवरला. एक वेळ म्हाका दिसता गोंयची सगळीं थिएटरां तेच चलयताले. कॅश्यू इंडस्ट्री जाटयेक कोणूच अजून कॉम्पीट करपाक शकले ना आनी त्या प्रमाण वेगवेगळे जरी फिल्मा भितर थिएटरां आयलीं आसत जाल्यार जाटयेन सदोदीत आपलो ब्रँड जो आसा तो मेंटेन केल्लो आसा. आज तांच्यांनी कारण एक वेळ आसलो की विशांत म्हणल्यानंतर मडगांवचें नंबर 1 थिएटर म्हाका याद जाता आमी भुरगेपणान केन्ना येताले विशांत म्हणजे नंबर 1 थिएटर. आज परत एकदा तांच्यांनी मल्टीप्लेक्साच्या रुपान कारण व्हडलीं थिएटरां आतां तशीं चलना आनी त्यामुळे धाकटीं थिएटरां करून तातूंतल्यान लोकूय क्रावडूय बरो येता आनी क्वॉलिटी मेंटेन जाता आनी तांच्यांनी आज ही दोन्ही ताचें उद्घाटन केल्लें आसा आनी त्यामुळे तेंची वेगवेगळ्या हातूंतल्यान एक लोकांक बरी सेवा दिवप आनी तांच्यांनी आतांच उलयतना म्हणलें की हें दिता आसतना रिजनेबल रेट जो आसा तो चार्ज करून सामान्य मनशाक सुद्दां फिल्म पळोवपाक मेळपाक जाय. कारण आमी आज पळयतात की खूब जाण आतां घराच हे एखादें मुवी पळोवपाक जाय जाल्यार मल्टीप्लेक्साच्या हातून आपल्याच त्या मोबायलाचेर पळयतात किंवा टीव्हीचेर पळयतात पण जो आनंद थिएटरान वचून पळोवपाक मेळटा तो थंय मेळना. सिने विशांत ते मडगांवचे एक आयकॉनीक अशें एक थिएटर आशिल्लें आनी आमी सगळ्याच जाणां की जातीय फॅमिली ह्या लायनी भितर म्हणजे मुवी थिएटरां भितर ते पयलीं पसून आसा. अण्णान आमी आमकां सगळ्यांक याद जाता ती अण्णाची जांणी हें सुरवात केलें आनी आज पळोवपाक गेल्यार 13 स्क्रीन्स जशें प्रवीणान सांगलां 13 स्क्रीन्स आज तांच्यो आसात. हांव तांकां शुभेच्छा दिता आनी बरें दिसता की आज हे थर्ड जनरेशन आज प्रणव हो आज थर्ड जनरेशन रोहीत जावं हे सगळे थर्ड जनरेशन जे आज यूथ आसा तेय बी तांच्या बापायन नाल्यार आज्यान स्टार्ट केल्ली जे बिझनेस आसा तातूंत ते फुडें सरतात आनी बऱ्यापैकी सक्सेसफूल जावन दाखयतात. हे म्हाका दिसता सगळ्या आयच्या युथांक एक इन्स्पिरेशन कशें की खंयचोय बिझनेस आपली धडाडी आनी आपले सिन्सियरिटी असली जाल्यार आमी खंय कसलेय शिखर गाठूंक शकता. हांकां सगळ्यांक हांव मुद्दाम वेलकम करता आनी स्वता आज टायम काडून आयतारच्या दिसा ह्या इनॉग्रेशन आयल्या बद्दल हांव तांच्या मनापासून आभारी आसा. आनी ह्या विशांत थिएटर जाचे हिस्ट्री आसा आमी 1998 भितर घेतिल्ले आनी 2012 भितर हे तेन्ना ते 750 कॅपॅसिटी आशिल्ली ती आतां आमी धाकटी करून 217 आनी 166 आनी 217 कॅपॅसिटी केल्ली आसा. आनी मडगांवकारांक आनी साऊथ गोवाच्या सगळ्या लोकांनी हाजो लाभ घेवचो आनी हाजे रेट सुद्दां रिजनेबल आसतले आनी हाजी क्वॉलिटी वील बी ऑन पार विथ एनी गूड मल्टीप्लेक्स इन द होल ऑफ द कंट्री.